सो तुमकां कितें कॉन्फिडंट आसा की तुमी निवडून येतले म्हणून? कॉन्फिडन्स आमले लास्ट इलेक्शन हांव 4 वोटान डिफीट जाल्लो. ओके. बाय इलेक्शन जावचे पयलींचे इलेक्शन जाल्ले पंचायती 4 वोट्सान हांव म्हाका डिफीट आयिल्ले. सो आतां तुमकां कशें दिसता, तुमी कितें कॉन्फिडंट कशें येतले तुमी परत निवडून? परत येवपाचें ते लोकांच्या हातीन आहा. जो काम करता ताका वोट दितलो लोक. आनी दुसरें सांगपाक हे फावटी म्हाजे वांगडा लास्ट टायम हांव एकटो आशिल्लो, पूण हे फावटी म्हाका BJPचो MLA उल्हास तुयेंकाराचो पाठिंबो आसा. म्हणजे कार्यकर्ते बी मेळ्ळे म्हाका, प्लस उल्हास तुयेंकाराचो सपोर्ट आसा. तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज आमचें बाय इलेक्शन आमच्या आखेंबाज पंचायतीक वॉर्ड नंबर 6 चालू आसा. आनीक आमचो कॅन्डिडेट बाब आमी ताका बसयला, कित्याक हांव जेन्ना ZP जालां तेन्ना ते MP उरलें, म्हणटच हांवें ताका इलेक्शनाक बसयला बाब एंटनी वासाक सपोर्ट केला. बाब आमी सगळ्या लोकांनी आनी तेच आमी सिद्धेश भगत ताणें बी फूल सपोर्ट केला. आनी आमचो कॅन्डिडेट आमी शुअर गॅरंटी आतां 100% जिखतलो म्हणून. आनी BJPन आपलो कॅन्डिडेट बसयला बाब प्रदीप वेर्लेकर म्हणून, ताका सपोर्ट करून BJPन केला. चलता इलेक्शन सद्या, आवाज बरो आसा आमच्या कॅन्डिडेटाचो. ह्यो तुमचो वार्ड, तुमकां कशें दिसता, तुमचे कशें सपोर्ट आसा? हांवें 3.5 वर्सां थिंगा काम केलां म्हणटच म्हाका फूलपण विश्वास आसा कित्याक अशें जिखतलें म्हणून. ना, व्हेरी गूड रिस्पॉन्स. म्हणल्यार पळोवपाक गेल्यार लोकांक जो हांव जेन्ना सरपंच आशिल्लो तेन्नाय जो कौल दिला, आतां डॅनी जेन्ना पंच केलो आनी सरपंच केलो तेन्नाय बरो कौल दिलो. आनी हेतून दुबाव ना की आतांय आमकां कौल बरो मेळटलो लोकांचो. कित्याक काय म्हणल्यार कामाचेर राजकारणाचेर लोक सदां मतां दितात. आनी मेन म्हणल्यार आयज खंय तरी आमी दाखोवन दिला की एक इंडिपेंडंट स्टँड घेवन लोकांचो, गांवचो लोकांचो लोक कनेक्ट म्हणून जे आमी केला तेजेर आमी लोकांक बसोवन लोकांक कनेक्ट करून मुखार काडला. हेतून राजकारण करपाचें अशें ना. वी आर हियर टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ विलेज वॉर्ड नंबर 6. आनी आमकां विश्वास आसा, पूर्ण खात्री आसा की आमचो लोक आमच्या वांगडा रावतलो. हेतून आयज बरें दिसता की खुबशे आमदार बी देंवन हांगा इलेक्शनाक, एक बाय इलेक्शनाक आयला आनी बाय इलेक्शनाची मजा पळोवपाक मेळटा की एक आमदार आनी आमचे सारके सामान्य मनीसूय हांगा बसून आसा. हेतून कांय दुबाव ना. सो वी आर 100% शुअर दॅट टुमॉरो वी वील गेट थ्रू. This is my first experience to enter Panchayat elections, and from Ward 6 I'm contesting this by-elections, and I'm very excited to see the results tomorrow. In fact, I'm happy with the response that the people have given from morning, and I'm grateful to each and every one of my Ward number 6 people, and I thank them for sacrificing and walking to this booth today. So I'm very sure and confident about my victory. That is, tomorrow is the counting day.